नव्या मंत्र्यांक खाती वाटप केल्या उपरांत आता सचिवांची निवड केल्ली आसा। पुनीत कुमार गोयल हांकां गृह, कार्मीक, खण, वित्त आनी भौशीक बांदकाम ह्या म्हत्वाच्या खात्यांचे सचिव म्हूण नेमल्यात, जाल्यार संजय गिहार हांकां पंचायत खात्याचे सचिव म्हूण नेमल्यात। सोमाराक कार्मीक खात्या कडल्यान सचिवांच्या नियुक्तीचो आदेश जारी केला। त्या प्रमाण पुनीत कुमार गोयल हांचे कडेन दक्षता खातें, गृह, कार्मीक, भौशीक बांदकाम, नागरी उड्डाण, खण वा भूगर्भ, अर्थ खातें, रान तशेंच नगर नियोजन खात्यांचे सचिव म्हूण नियुक्त केल्यात। PS रेड्डी हांकां बंदर, न्हंय परिवहन, नुस्तेमारी, पुरातत्व, पुराभिलेख आनी वजन व माप खात्याचे सचिव म्हूण निवड केल्यात। संजय गिहार हांकां उदका स्रोत, ग्रामीण विकास, पंचायत, गृहनिर्माण, कला आनी संस्कृती, छापखानो, कागाळ निवारण, नागरी पुरवठो आनी गोंय बाल हक्क सुरक्षा आयोगाचे सचिव तशेंच स्वच्छ भारत मिशनाचे नोडल अधिकारी म्हूण निवडल्यात। चोकाराम गर्ग हांची कायदो वा न्याय वेवस्था तशेंच संसदीय वेव्हार सचिव, कुशळटाय विकास, सहकार, हस्तकला, विणकाम, PPP विभाग, उद्देग, व्यापार, वाणिज्य खात्याचे सचिव म्हूण नियुक्त केल्या। रमेश वर्मा हांकां महसूल, म्हायती आनी प्रसिद्धी तशेंच रोजगार खात्याचे सचिव म्हूण नियुक्त केल्यात। रवी धवन हांची शिक्षण, कारखाने आनी भाजपक, पर्यटन, जमात कल्याण विभागाचे सचिव म्हूण निवड केल्या, तर इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटीचे CEO म्हूण तांची निवड केल्या। डॉ. तारीक थॉमस हांची शार विकास, येरादारी विज्ञान आनी तंत्रज्ञान, गोंय मनरिजवण संस्थेचे सचिव तशेंच स्वच्छ भारत मिशनाचे शार नोडल अधिकारी म्हूण नेमणूक केल्या। अरुण कुमार मिश्रा हांकां समाज कल्याण, प्रोवेदेरिया, राजभास, गोवा गॅझेटियर, पर्यावरण, शेतकी, पशुसंवर्धन खात्याचे सचिव नेमल्यात। YVVJ राजशेखर हांची वीज, अपारंपारीक उर्जा, भलायकी, बायलां वा भुरगीं कल्याण आनी वस्तू संग्रहालयाचे सचिव म्हूण निवड केल्या। जाल्यार उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी आशिल्ले अजीत रॉय हांची मुखेलमंत्र्याचे सचिव म्हूण निवड केल्या। मामू हागे हांची त्या सुवातेर उत्तर गोंयची जिल्लोधिकारी म्हूण निवड जाल्या। तशेंच अजीत रॉय हांकां खेळ आनी युवा वेव्हार खात्याचे आनी म्हायती आनी तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव म्हूण निवड केल्या। हेमंत कुमार हांकां सर्वसामान्य प्रशासन वा शिश्टाचार खात्याचे सचिव तशेंच राज्य कर आयुक्त म्हूण निवडल्यात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।